ब्रह्मांडाचे व्यवस्थित सार्वभौमिक ऊर्जा शक्तीचे रूप शिव. आदि अनंत शिव. आनंद ब्रह्मानंदाचे रूप शिव. आजी महाशिवरात्रीचे पर्वकालांतू तुमक सर्वांक परबिदितची शिवतत्व चिंतन करूक आम्ही प्रारंभ करी. नमस्कार, हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमक सर्वांक स्वागत. आजी आम्ही अमृतधारा हे उपाख्यानाचे या श्रृंखलेचे धनचे उपाख्यानाक म्हळ्यार 10th एपिसोडाक येवन पावल्याचे. आजी आम्ही या महाशिवरात्री दुखून आम्ही एक शिवतत्व चिंतन तुमगेर मुखार हाडया म्हणून आम्ही ह्या कार्यावळी मुखार हाडलेले आसा. आज आमगेल सैर जावन आमगेल मध्ये आसाची कोडयालाचे प्रसिद्ध हृदरोगतज्ञ, कोंकणी भाषा पोषक, लेखक आनी चिंतक डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हानी. डॉक्टर मम्मा तुमकां आयचे उपाख्याना स्वागत आनी तशी तुमकां महाशिवरात्रीचे परबी. आमगेली वीक्षकांक आयचे शुभ दिनाचे या पर्वकालाचे शुभेच्छा सांगता तुम्ही. हय, विश्व कोंकणी केंद्राचे हे लायव्ह स्ट्रिमा देखून हाजेर आयकतले सगळे श्रोत्र वर्गांक पळयतल्यांक सगळ्यांकय महाशिवरात्रीचे परबी पेटयता आनी सगळ्यांकयची परमात्मा बरें करो अशें म्हणून मागणी करता. अत्य आध्यात्मिक दृश्टीन पळयतना शिव म्हळ्यार कसले आनी एक युनियन विथ द अल्टिमेट म्हूण आमी म्हणटांची अशी म्हळ्यार कसले. भारतीय चिंतन प्रमाणें आध्यात्मिक चिंतनाचे एक बौद्धीक चिंतनाचे एक नित्य जिवनाचे चिंतनेंत आमी पळयतना शिवतत्व हें आमी पळोवन घेवंक. हांत भितरी एक मुर्ती, एक पुतलो हें केवल एक एक निमित्त मात्र आसता. हांत भितर एक तत्व आसता. तें तत्व कसं नाही म्हणून पळय रे, शिव म्हळ्यार तत्वा भितरी एक परमानंद, ब्रह्मानंद अशें म्हणून आमकां दिसता. जिणेचो अणभव दिसता. तें पळोवचे खातीर शिवतत्व तें मूळ म्हळ्यार जिणेचें मूळ जल्म सृश्टी. ती सृश्टी भितरी तें तत्व आसता. आनी तशें ती जीण तर आमी मुखार सरल्यार तें आमकां कसम दाखयता अशें म्हणून पळयल्यार जिणेचे जागृत सगळें ती जीवन चलता. आतां पुरो सगळें जीवन चलून तर कसं जाता मनशाक तो मोक्ष प्राप्त करता. जिवनाचे उद्देशूय तें आसता मोक्ष. ते मोक्ष म्हळ्यार कसं न्हय, हांत भितर पुरा संवसाराचे सगळे तत्वान जिवनाचे हेंत दाखोवन आमी भायर येवचे ताका मोक्ष अशें म्हणटात. मोक्ष आमी तांकां पळयतात. ताजे खातीर शिव म्हळ्यार पुतलो करतना तो पळय एक ध्यान आनी आसा आनी तातूंत मुद्रेन आसा. ध्यान मुद्रेन कसं म्हळ्यार आमी शांतताय प्राप्त करता. ध्यान स्थितीन तसं ध्यान स्थितीन आसता. योगा भितर एक ध्यान आसता. आमी अष्टांग योग आमी केन्ना म्हणटाची. अष्टांग योगा भितर ध्यान आसता. तेन्ना तूं कसं प्राप्त करताची तातूंत अंतर्मुख जावन पळयताची. आमगेले भितर वयर पळयल्यार थंय तो आसता. ते आशिल्ले निमित्त ताका आमकां ते मोक्ष तातूंत भितर प्राप्त जाता. आतां जिणे पर्यंत कश्ट दुख्खाचे हें एक हें आसता. कसं न्हय वीक एक वीक म्हळ्यार कसं न्हय विश. वीक म्हळ्यार विश. त्या खातीर तुका शिवा तागेलो पुतलो पळयतना ते नाग आसा. तो खंय आसा तो नाग गळ्या सुतू आसा. म्हळ्यार आमगेले सुतूचे आमगे जिणेचे नित्य कर्माचे कश्ट दुख्ख तोंदरे हें पुरा ताजें एक विश आसता. ते विशा वर्तुळा मदें तुजें जिवन चलता. संसार कोरका म्हणून संसार करता तें तत्व शिवतत्व आमी तर दाखयता. तसलें शिवतत्व म्हळ्यार तिनय आसा. कसं तीन आसा, जन्म आसा, तांतूं भितर जीण आसा,
ते जीण चोळून उरचें आसा ते जिणाच्या कश्टा मदेंत उरचें म्हळ्यार विका मदें ताजे खातीर ते विश आसा ते आमकां अंत भितर पुराणा भितर पळयतना ताका नीलकंठ म्हणून नांव येता वय वय ते कित्याक येता कळ्ळें ते नीलकंठ म्हणून नांव कित्याक येता थंय त्या जिणेचे विश सगळ्यांची तो काण घेता ते तत्व काण घेता ते तत्व आमी तरी जिणे भितर हाडल्यार तें तत्व ते विश काण घेता आनी ते आंगा भितर वचून तुका मरण दिना भायर उडयना ते थंयच ते दवरून घेता हें आमी जिणे भितर केल्यार आमगेल्या जिवना भितर हें आमी अनुश्ठानाक हाडल्यार कसलो नमुने कश्ट आसल्यार ते कसलो नमुने विश आसल्यार ते आमी तांडून घेवन आमगेलें घट्ट दवरून आनी परत फुडें सरयात आनी मुखार वचत सो अशीं दोनी तत्व आमकां जिवनाचें दिसता ताजे खातीर 2 तत्व जालें म्हळ्यार सृश्टीक जालें जीण केलें तिसरी कसान येता मनशाल्या जिवनांत लास्ट हेजें ताका मरण येता मरण म्हळ्यार ताका ते देहाक मोक्ष जालें जाता ते मोक्षा संवसाराचे सगळेच हांत दाखून भायर पडटा ते जाल्यार ते तूं गुंता आसता संवसारा भितर तांत दाखून भायर पडचे मोक्ष आनी परत खंय वता तें ती शक्ती खंय वता परत तागेलो तूं वता ताजे खातीर हें जीवन चक्र अशें चलचें ही तिनय शक्ती शिव आशिल्ले निमित्त आमी शिवतत्व म्हणटात ताजे खातीर शिव म्हळ्यार शब्दाचो शिव म्हळ्यार कसलें म्हूण तुवें विचारलें शिवतत्व म्हळ्यार कसन म्हणून म्हळ्यार शिरते अस्मिन् इति शिवा शिरते अस्मिन् इति शिवा अशें म्हणून पाणिनी शास्त्रा भितर शब्दोत्पत्ती दाखयता तशें म्हळ्यार कशें न्हय सगळेची ब्रह्मांडाचे आमी जे उर्जा आमी म्हणटाची कॉस्मीक एनर्जी म्हणून इंग्लीश शब्द वापरतात ती तांतू भितर केन्नाय आसता त्या शिवतत्वा भितर ती जाय जाल्यार तो उपयोग करून नवें जीवन सृश्टी करता ती चालती आसता हें काम आनी ते चुलोन उरच्याक तीची शक्ती आसता आनी तांतू भितर मोक्ष दिवच्याक तीची शक्ती येता ताजे खातीर शिवतत्व म्हळ्यार सगळ्याक अशी व्हड तत्व अशें म्हणटा तिनी रूप आमकां तें चित्र पळयल्यार दिसता की तो ध्यान मुद्रे आसा हाता भितर त्रिशूलय आसा त्रिशूल कसं सांगता अलर्ट आसता तुगेलो वयर तरी कसं आगात जाल्यार तूं अलर्ट आसता सो तूं नाग आसता वीक आशिल्लें आनी वयरी शिरा भितर तागेलें उदक आसता गंगा आसता चंद्र आसता एक चित्तल बी आसता हे सगळ्यांची जिवन चक्राचें एक तत्व आमी तर पळोवचो हें आमगेलें दृश्टीकोन आमगेल्या म्हागड्यांनी अतिपूर्व आमी तरेची आमकां सांगिना आसा अतिपूर्व म्हळ्यार खंय आमी ऋग्वेदां पळय ऋग्वेदां पळयल्यार शिवतत्वाचे विशय ते येता आमी काण पळयल्यार ऋग्वेदाचे दशम मंडल तांची मंडलां भितर 92 92 सुक्तां भितर हें आमकां दिसता कळ्ळें निराकार म्हूण सांगतात आतां हें शक्ती दृश्टीन पळयल्यार निराकार ना आमी ताका एक रूप दिलां आमगेलें पुजन करच्याक एक रूप दिलां ना जाल्यार ऋग्वेदान सांगिल्ले प्रमाण तें निराकार जावन आसता कळ्ळें न्हय तें आमकां थंय भितर दिसता कसन म्हणून म्हळ्यार हें ये भी शिवः स्वयो नेमान् दिव तिः सवयशः निकामभिः निकामभिः हें एक पंक्ती दशम अंत भितर धांच्या मंडळां भितर पयले फावटी आमकां शिवतत्वाचे परिचय करता म्हळ्यार ते केन्ना काल आसता आसतल्यार एक क्रिस्तपुर्वी एक 5 की 6 की 1000 म्हळ्यार 7-8 हजार मातशी ऋग्वेदाच्या अंत भितर आमकां पळोवचें मेळना
तशें हे ऋग्वेदान सांगिल्ले प्रकार निराकार म्हळ्यार ते एक उर्ब मात्र एक उर्जा शक्ती जावन मात्र आसा वय. ताका एक आकार ना आकार ना. जाल्यार आमी हे आतां शिवा म्हूण एक पूजन करचें जाल्यार ते आमगेर मनांत ताचें एक वय. रूप म्हूण तुमी सांगचें. आता शिव म्हणटना लोकांनी ईश्वर म्हणून म्हणटात. वय आता आमकां ते परिचय ते चित्र पुरा पळोवन ते चित्र पळयलें कडून ईश्वराचें चित्र हें म्हण ईश्वर म्हळ्यार शिव म्हणटात. खरें जावन पळयल्यार ईश्वर म्हळ्यार परमात्मा म्हणून देव म्हूण तशें. भगवंत. हा हा त्या सगळे जी कॉस्मीक ती शक्ती आसा ताका ईश्वर म्हणटात. जाल्यार वेद काल देखून मस्त मुखार येतो चलताय ती शिवशक्तीची आमकां ईश्वर. ती शिवशक्तीच आमकां ईश्वर जावन आशिल्ले निमित्त आमी शिवाक ईश्वर म्हणचे. ईश्वर म्हळ्यार शिवच वय अशी म्हळ्यार एक आमगे मना भितर एक चित्रण वय. आतां एक हिंदीन ते भगवान म्हणटना हा. भगवान म्हळ्यार शिवची म्हूण तशें. तेची हें चालती आयिल्ले निमित्त आमकां तो ईश्वर म्हळ्यार शिव म्हणून दिसता. शिव इज अ तत्व. शिव म्हळ्यार एक तत्व. शिवतत्वाचें आमगेलें चिंतन. आतां शिवतत्व या शिवाल रूप आमगेल्या संस्कृतायेन तो कशी दर्शन दिला तांणी. शिवतत्व अणभवाक येवका. शिवतत्व हे तिनी हे आसा पळय तांत भितर आमकां अणभवा येवका. खंयचे जन्म जीवन मोक्ष हे तीन हे परतून परतून येता. जाल्यार तूं पळय भारतीय संस्कृतीचे एक अगदी प्राकाचें कसं म्हणून म्हळ्यार मोहेंजोदारो भितर आसता जे आमी सिंधू व्हॅली इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन इंडस व्हॅलीचे शिवाचेर एक चित्रण ते घाला. तो अशी ध्यान मुद्रारी तो बशिल्लो एक चित्रण दिसता तुका. ताका माथ्यारी एक शिंगशी दिसता आनी तागेले सुद्दां ते प्राणी आसाचे. पशुपती म्हणून नांव दिसता. कित्याक म्हळ्यार त्या कालाचेर मनशाले संपत्ती पुरा पशु. ताजे खातीर ताका पशुपती नांव वेदा भितर दिसता. आनीक नांव दिसता तुका ते रुद्र. रुद्र म्हळ्यार आमकां वेदा भितरीची तें नांव दिसता. वेदा भितर रुद्र म्हूण नांव दिवचें कारण कशें आसता म्हळ्यार सृश्टी स्थिती आनी लय. हें लय येतना सृश्टी म्हणटना खुशी आसता, स्थिती म्हणटना खुशी आसता, लय म्हणटना जिकेची भंय येता. ते सगळे जीव वाड जावन वता वायट जावन वता. लय म्हळ्यार भूंय एका लोकांक नश्ट करची हें न्ही ती एनर्जेस पडते म्हणटा आमी उर्जस पडटा ती आनी परतून आमचे भितर हाडची एक प्रक्रिया ती. तांत भितर कसं भिवच्याक हें करच्याक कसं न्ही कांय जाल्यार मनशाले सामाजीक समाजा भितर ते रुद्र म्हणटा तांकां एक भंय जाता. आनी हें जी व्हड प्रमाणार पळयतना ताका रुद्र नर्तना अशें म्हणून शब्द मागीर आयिल्लो आसता. थंय आतां इंडस व्हॅलीच्या भितर पळय रुद्र अशें म्हणून दिसता. रौद्रावतार म्हणटा रौद्र म्हणून कोपले कोडे रौद्रावतार नवरसा भितर रौद्र येता वय कळ्ळें. तशीच शांती येता जाल्यार रौद्र म्हणून आमकां एक भिकर स्वरूप अशें म्हणून आमकां दिसता. आतां हे शिवतत्वाक वेगवेगळीं नांवां वेगवेगळे कालाचेर आशिल्ले. आतां थंय हांवें एक न्हय दोन न्हय तुका हें दिलाचें नांव दिलाचें. आतां शंभू म्हणून आसा. शंभू म्हळ्यार कसं ना मोवाळ. शंभू म्हळ्यार मोवाळ. जय शंभू शंकर म्हणटा. हांव लेखिल्लें शंभू म्हळ्यार शब म्हळ्यार चांग, भू म्हळ्यार जेवचें. तशी शंभू व्हडले हुट्टू तशी चांग बर चांग जन्म जन्म म्हणून. भू म्हळ्यार एक जन्म म्हळ्यार एक हें आसा कसं अर्थ आसा. जाल्यार शंभू म्हळ्यार चडाव जावन आनी तांतू पैकी एक मोवाळ रूप मागीर आनी आसता. आनी तुका दोनीच कसं दिसता म्हळ्यार ते शंकर म्हूण दिसता. शंकर हाका कसले आमी आमगे भाशेर अर्थ करून घेवं अशें म्हणून ते एक दिलें नासता. कळ्ळें. तशीच कृपावंत म्हणून कृपावंत म्हणटा. करुणाकर करुणामयी म्हळ्यार आमी ही दैवी शक्तीक मागीर पुराची आय आमी लायतना पुरा त्या शिवतत्वाक लायले.
ते आमकां दिसता पुरा शिवाक तसतावन आमी वापरचें न्हांवन धांवन गेलींची कळना. मागीर कसो आसा महादेव म्हूण आसा. महादेव म्हण आमकां कळटा देवा पैकी व्हड देव म्हळ्यार देवा पैकी म्हण वेगवेगळे देव म्हण तेन्ना विचार नातील कालार न्ही ते मागीर आयले. मागीर वेगवेगळे देव देवता हे प्रकार चसूर केलेले तेन्ना तांतू पैकी श्रेश्ठ म्हळ्यार एकदम माक्षीचो प्राकाचो तसो तो महादेव म्हण जालो. तशी तुका थंय आनीक सुखदायक हय सुखदायक कळना. मागीर कसो दिसता उत्कर्ष उदरगती. उत्कर्श म्हळ्यार कसो उदरगत बरेपण चांग जावचें वाड येवची ते ताका एक पुरो वेगवेगळो अर्थ येता. ग्रोथ म्हण इंग्लीश वाड कळना. मागीर आनीक कसो आसता आखेर कल्याण कल्याण बरेपण हे सगळे अर्थ नाना कालाचेर ग्रंथकर्तांनी आनी हे कसो शब्दकोश करतल्यांनी शिवतत्वाक वेगवेगळे नांव दिवचे सुरू केलें. ही वेगवेगळे नांवां पुरा शिव म्हळ्यार अशिव म्हळ्यार कितले की काळ जाले कितले की 10,000 7-8 हजार वर्सां जालीं नवे नवेची शब्दकोश जाले. ही नवे नवे अर्थ ताका येवचे सुरू जाले. आतां तुमी त्यात मोहनजोदारोचें एक चित्रण दाखोवन सुत्तू पशु नासून एकलो पशुपती म्हणून एका हें केलें. त्या पशुपतीच्या त्या रुपाक तेन्ना आराधन करता आशिल्ले की पूजन करता आशिल्ले की जन त्या वेळार पूजन म्हळ्यार कशें आसता आशिल्लें म्हळ्यार सरळ पूजन आडंबराच पूजन ना. आतां शिवतत्वाची कशी पूजन जाता आशिल्लें म्हळ्यार मुखावेलेचेर दाखयत तेंच तुका पळय हें चित्रण पळय. हें चित्रण तिके व्हड केल्यार तुका म्हगेले मागे वयले प्रश्न आशिल्ले त्याचे पुराण कालांत आनी पुराण काल म्हळ्यार पुराण वेदानंतर पुराण काल येवचे तंतू शिव पार्वती पूजन खंयचे रितीर आसता आशिल्लें. तेच जाल्यार तुगेले पयलो प्रश्न कशें म्हळ्यार हाचे पयले कालांत म्हळ्यार पुराणा पयले कालांत पूजन म्हळ्यार एक करचें क्रम आशिल्लो ना ना स्पश्टतायेन सांगता जाल्यार ना. ते मागीर येयले क्रम. तेन्ना कसो आशिल्लो म्हळ्यार खाली एक चिन्ह तो चिन्ह कसो लायक आसता आशिल्लो म्हणून म्हळ्यार प्रत्येक लायक तांगेलें काम कळका. तूं सिंधू हें आसा पळय कसो लिपी तांतू भितर तांगेले कामाचे विंगडण्याची लिपी ती तांतू भितर ऑर्डर आनी कांय ना तें पळयलें फुडें कळटा कोणालें काम कसो ना म्हूण. तशीच सगळें हें दैवी तत्व आसा पळय ताजें एक हें तें सिंबल ताका वापस कसो पूजन करता म्हणना. तूं समजलें जालें समजूच खातीर आसता. तशें त्या कालांत ते स्तोत्र तसो प्रमाण नाशिल्ले त्या प्रमाण कितें आयलेले एक क्रम. त्याचे आतां मुखारसून आमगेले प्रश्न मुखार सरल्यार ह्या पुराण कालांत शिवाल आनी पार्वती पूजन खंयचे रितीर जाता आशिल्लें. हय आतां खरें पळयल्यार खंयचेय एक तत्व ताका एक खडेर खडेर एक हें येता कसो चिन्ह येता. चिन्ह म्हळ्यार सिंबल येता. आतां तुका सांगता जाल्यार न्युक्लियर हें आसता आज रेडियो एक्टीव म्हूण दाखोवचे खातीर कसलें चिन्ह दाखयता एक अशी एक वय ना पळयलें कळटा तुका कळटा. तशीच स्केलिटनाचे स्कल आनी बोन दाखयल्यार डेंजर तशें आमकां तें पळय चिन्ह कळटा. तशी ती चिन्ह मुखारसून आयली ती सदां पुराण कालांत आयली. तवळी हे शिवतत्वांत पयलीं कसो आसा सृश्टी ती सृश्टे खातीर तर शिवचिन्ह शिवलिंग जावन आयलें. तें पयलें काम न्हय सावन तें तुका शिवलिंग दिसता पळय. आतां हें दाखयतना हांत भितर खंयचे हांगा थंय म्हूण कसलें ना पळय शिवलिंग एकच एकन म्हणून आमी मागीर ताका वेगवेगळेची हें कसलें शृंगार आनी करता शिवाय तूं सगळेची हिमाचल देखून हिमालय देखून कन्याकुमारी थंय पळयल्यार अशें शिवलिंग पुराण कालांत शिव पार्वती पूजन तशें आयलें की हांत भितर पुरुशा आनी प्रकृती हे दोन संयोग जाल्यार सृश्टी जाता. ताजे खातीर हें चिन्ह दाखयलें. आतां ताका एक 2-3 हें बरयलें आसा. तातूंत भितर सायडाक तातूंत भितर हें घालां तें दिसता की वंशावळ संतत हय सांकेतीक सृष्टी करतलो सृष्टी करची शक्ती आनी
उर्बो वय उर्बो हे पुराय एक हांत भितर दाखोवचे खातीर ते शिवलिंगाचे हे दाखयलां, चिन्ह शिकून दाखयलां, सिंबॉलिक रिप्रेझेंटेशन. सिंबॉलिक रिप्रेझेंटेशन आनी ते पुराय काळार तशी आशिल्ली. मागीर चित्रकारांनी येवचे सुरू जाता. सादारण मंदिरांनी बांदूं सुरू जातरी तुका हे शिव पार्वतीले मनशाल आनी मनशाल म्हणकेची मनशाल रुपार आमी पळोवचे सुरू केलें आनी शिव पार्वती करूंक सुरू केलें. नाजाल्यार हे सिंबलच ही चिन्हाची शिव चिन्ह म्हणून मानून घेवन तशीच हजारां वर्सांनी ते चालतेन आमकां दिसता. आता पौराणीक आनी ऐतिहासीक काळांत पळयल्यार हे शिव पार्वती पुजन आशिल्ली वय नवय. आतां तूं पुराणा दृश्टेर काण पळय, इतिहासा दृश्टेर काण आमी दोनी वटकन पळयल्यार कित्याक म्हळ्यार आमी भारतीय लोक कशे म्हळ्यार पुराणांतू इतिहास आसा. पुराणांत सगळे इतिहास तांतूं आसा म्हणून सांगना जाल्यार ऐतिहासीक अंश तांतूं चड आसा. आमी ते काण घेवचे शिक्का. आतां तें पळयल्यार आतां आमी ते गेल्यार तें एक चित्रण आसता न्हय. आतां तांतूं भितर तुका दिसता पौराणीक आनी इतिहासीक लोकांक शिवपुजन. आमी प्रमुख लोकांक काण पळय तांणी शिवपुजन पळय कशें अशें. आतां दशावतार काण पळय. दशावतार म्हळ्यार एक इवोल्युशन न्हय, कळ्ळें, मनशालें एक इवोल्युशन हें जावचें. आतां भितर तुका थंय परशुराम दिसता. आमी कोंकण आमगेलो प्रदेश परशुरामान सृश्टी त्या खातीर परशुरामाक हांव तें काण घेतलां. आमी केन्नाय मानताचे. वयर उत्तरेचे ठाणे देखून सकयलचे हें थंय भटकळ म्हणून ते केरळ थंय पुराय कडेन तांणी मानताचे की आमगेले हे पश्चिम मूल पुरुश पुराण परशुराम. आमी ताका पळय परशुरामाक कसल्याक दोन विशयाक तो प्रमुख आशिल्लो. एक तेगेलो आतां तें परुश आसता ते तेन्ना काळाचें. दोनीच कशें म्हणून तेगेलो आतां आसूचें शिवधनस. म्हणजे आयर नेज पुरो जाल्लो. शिवधनस तागेलो आतां आसल्यार सगळे ताण जग ताण गडगडायलें अशें म्हण आमकां पुराणां भितर वाचूंक मेळटा. आनी खंयचे राजवंशाचे एके आडळितशाही एके लोक राजशाही लोक शांतत्वारी आडळीत करनाचे आशिल्ले की तांकां पुरो ताणें मारले म्हण दाखयता. आनी ताणें कसलो उपयोग केलो शिवधनस म्हण ताका शिवानच तो हें दिल्लो म्हण कजान गोड म्हळ्यार बिल्ल तो दिल्लो. तो सावन ताका आतां शिवधनस आसता. तो शिवधनसा पुजा करतना म्हळ्यार शिवतत्व तें आयलें. ते परशुरामान पयलें दिसता. आतां तुका दुसरें चित्र तांत पळयल्यार तें दिसता श्रीरामचंद्रान रामेश्वरा भितर शिवलिंग प्रतिश्ठ केल्ली. म्हळ्यार खंय देखून आयलो तो अयोध्ये देखून हे सकलतारी येवन ताणें लंके वचका जाल्यार ते रामेश्वरा समुद्र तिरार शिवलिंग प्रतिश्ठ केल्ली. शिवलिंग कित्याक ताणें प्रतिश्ठ करचें कारण जालें ताणें पुजन करचें आशिल्लें शिवलिंग. तांगेलें पारंपारीक जावन तांगेले कुटुंबा भितर तांगेल्या वंशा भितर एक समाजा भितर आनी कसले खातीर शिवलिंग करता आशिल्ले परतून तोच विशय हें सगळे मनशा राज्य तिनीच स्थितीचे हे एक सिंबल जावन सृष्टी स्थिती. आनी कसं म्हणल्यार आता श्रीरामचंद्र जाल्यार ते संवसारांत आशिल्ले निमित्त संवसारांत कश्ट येतना आमी भगवूनज म्हूण सांगचे एक संकेत दिता म्हणून तशें ताणें ते एक आत्मस्थैर्याक आत्मबळाक ते एक शिवलिंग स्थापन करून पुजन केल्लें अशी तुका आतां श्रीरामचंद्र दिता. आनी इतिहासा भितर आनी मुखार येयल्यार आनी एक व्हड इतिहासीक पुरुश म्हणून श्री कृष्ण. कळ्ळें. भागवत पुराणाचे प्रमाण श्री कृष्ण तो खंय वचून आयलो म्हणून भागवत पुराणांत महाभारतांत आमकां वाचूंक मेळटा. खंय म्हणून प्रभास क्षेत्र सोमनाथ. प्रभास क्षेत्र प्रभास क्षेत्र म्हळ्यार सोमनाथाचें आसा पळय ताका प्रभास क्षेत्र म्हणून. तो प्रभास क्षेत्राक थंय गेलो. आतां तीन चित्रां तुका थंय घालून दिसता. तातूंत सकलचें आत्ताचें सोमनाथ मंदीर समुद्राचे तिरार आसचें आतां सोमनाथ मंदीर
मध्य चित्रण एक पुरा पळोवन गेलेलें जे दिसता तुका तें आसूचें प्रभास पट्टण म्हूण आशिल्लें. सोमनाथ म्हणल्यार नांव येवचे पयलें प्रभास पट्टण. आनी कृष्णान सोमनाथाक म्हणून गेलें म्हणालें तें नांव तुका दिसना. थंय प्रभास पट्टणांत ताणें सोमनाथालें पुजन केल्लें अशें म्हणून भागवत आनी महाभारत भितर दिसता. तातूंत भितर सोमनाथालें पुजन म्हळ्यार कसलें तें शिवलिंग आसता. तर गांव प्रभास पट्टण हाजी प्रभास पट्टण म्हणून एक जाग आसता. आनी त्या काळाचेर म्हळ्यार हे देवळां आनी मोडून काडचे पयलें आशिल्लें आसा पळय तें पुरो शिला आकृती पुरो थंय एक वस्तू संग्रहालयान दिसता. ताका प्रभास पट्टण वस्तू संग्रहालय म्हणटाच. ते मदेंत आसा पळय तें दिसता. आनी थिन्नीच कसला विशेश म्हळ्यार थंय आयिल्ल मात न्ही कृष्णान थंय पुजन केलेलें मात न्ही तागेले अंतीम दीस ताणें हे प्रभास पट्टणांत काडलें अशें म्हणलें. ताका इतिहासा भितर दिसता. ताका तुमकां काणी वाचून आसचें पुरो. ताणें एक रुखा मुळांत न्हिदोन आसतना एक व्याध हाना एक बेड हाना एक तीर सोडलो पांय मुळां लागचे. ते तीर तागेले पांया लागलो. ताका दूर दाखून ते एक सॉस की कसर की चित्तल की कशें दिसलें तें ताणें मारलो मारून आनी ते लाग घेवन पळयतना स्वताची कृष्ण थंय आशिल्लो तागेले पांयाक लागून आसता. आनी तो ताका समाधान सांगता म्हगेलें देह सोडचे समय आयला आतां तसो हांव हांगा देह त्याग करता. हांव प्रभास पट्टणान तूं देह त्याग करता. प्रभास पट्टण खंय तागेले जल्म जालेलो मथुरा ताणें यौवनाचे काल काडलेलो वृंदावन खंय आनी ताणें बसयली नगरी द्वारका खंय. आनी तो सोमनाथाक येवन कसल्याक ताणें हें केलें म्हणटना थंय भगवंताले शिवाले हें आस त्या खातीर तो थंय येयलो. आजी खंय थंय सोमनाथ गांवांत गेल्यार एक सनाची एक हें आसा एक हें बांदलां कसं इमारत बांदलां. ताजे मदें तूं कृष्णान म्हणून सांगून 2 पांयाचें एक मार्बलाचें हें केलां पांया पावलाचें तो त्याच जाग्यार ताणें प्राण सोडलो. ताजे खातीर तें कृष्णान मंदिरांत पुरा तुका दुसरें कसं म्हळ्यार ती कृष्ण थंय दिसना. तांतो हांव दाखयलास पळय एक पळय शयन केलो एक दीस पांय वयर दवरून तागेले त्या पांयाक आतां तीर लागलो कळना बाण लागलो म्हळ्यार खातीर तें पुरो मंदीर कृष्णान अशें करून आसा पळय. म्हळ्यार हें कसं सांगता हांव तुका हें प्रभास आनी सोमनाथ. भृगुतीर्थ म्हळ्यार आज हे सुरत गांव आसता सुरत गांवासून सकयल आयल्यार नर्मदा न्हंय खंय होण कडेन समुद्रान मेळटा ते जाग्यार एक हो गांव आसा भृगुतीर्थ म्हणटा. ताका बरोच म्हणटात एक ब्रोच म्हणटा बरोच ते बरोच म्हळ्यार भृगुतीर्थ. थंय येवन ताणें शिव पुजन केलेलें आसा अशें म्हणालें भागवता भितर पळोवचें मेळटा. अशी ऐतिहासीक आनी पौराणीक जावन हें शिवतत्व चिंतन कशी मुखार हाडलें अशें म्हणून आमकां दिसता. आतां आमी एक खंयचें शिव मंदीर पळयल्यार मस्त प्रख्यात जावन आसचें एक शिव मंदीर चडती एक न्हंयची देगेर आसता नातल्यार एक संगम क्षेत्रांत आसता. आनी ताका एक विशेश जावन ताका एक हें आसता इम्पॉर्टन्स आसता तें तशी त्याक म्हळ्यार एक ईश्वराल देवस्थान संगम क्षेत्रांत आसची त्याक 2 कारण आसतात. एक कारण कसं म्हळ्यार मनुष्य वास खंय एक मरुभुमी भितर करनाच. एक जाग जावका खंय जागे चांग उदक मेळटा उदक ना ती गांव खंय प्रेजन ना तो वाडना हें नेर विशय मनशाले अगत्य विशय. दुसरें कसं म्हणारे शिवतत्व चिंतना भितर कशें म्हणारे जे तो हांगा भुंयचेर जल्म घेतिल्ले व्यक्ती आसता तागेले जीवमान पर्यंत ताणें भगवंता लोटू मेळना सुका. ताजे खातीर न्हंय मेळचे कडेन जाग्यार हे शिवलिंगाचें हें आसता. एक न्हंयची देगेर आसता. तूं खंय जाल्यार पळय आतां वारणासी तूं सांगलां म्हण काशी भितर तशी आसा. सोमनाथान समुद्रा तिरार आसा आनी मस्त कडेन न्हंयच्या तिरार आसा. तशीच हांगा उपिनंगडीन तूं मस्त कडेन संगमाचेर पळोवचें मेळटा. कारण तें आसता की
अशी ते करचे एक उद्देश चड आसता. तशी थंय त्यांनी तांगेले अंत्यक्रिया करताची. वय आतां तो प्रश्न परतून एक फावट येता. आतां खूब लोकांनी एक निमगिल्लें आसा. एक कसो प्रश्न येयलो म्हळ्यार शिव पुजे निमित्त शिवलिंगाक भस्म कित्याक लायता, वय भस्म कित्याक लायताची म्हणून आसा. भस्म म्हळ्यार कसो न्हय, मनशाल देह प्राण वतरी ते लास्टार वरलेलो गोबर असो तो भस्म आसता. तो भस्म कित्याक लायताची. आतां आमी एक नित्य जिणेचें काण पळयल्यार एक व्यक्तीला मरण जातरी ते देह तरी ताका अग्निस्पर्श जातरी ते कसो जाता, गोबर जाता. गोबर कसो करताचें ते काणू न्हंयत न्हंयत कित्याक घालताची. न्हंयत घालता ते न्हंयत वळटा. खंय वळटा तें वेगवेगळे भितर क्षेत्रां भितर वता. खंयच्या क्षेत्रां भितर वता, शेतां वता, आंब्या तोटां वता, खब्बा तोटां वता, भगायत खंय आसा थंय वता तें उदक. तेजेन कसन जाता, तें थंय कसन वाडटा ताका ती शक्ती दिता, तातूंतल्यान फल येता. तावळी ही उर्जा ती धयीक जावन अशी लासून गेल्यार तातूंत ती उर्जा येदकून आनी परतून जीवन सृश्टी जाता. जीवन सृश्टी जाता. ताचे खातीर त्या भस्म काडप शिवलिंगा लावचें म्हळ्यार ती उर्जा आनी परतून तातूंत घाली. ती उर्जा परतून ताका दिल्ली, ताका लावन सोडली ती वपस परतून ती उपयोगाक येता. आतां तूं विज्ञान शिकून आशिल्लें आयकून आसचें पुरो. कसन म्हळ्यार हें कसन you cannot destroy the energy can neither be created nor destroyed but can only be transferred from one form to another. Newton's third law. स्कूल शिकिल्ले सगळे बाय पडले आनी तें खरें पळय. ती शक्ती न विदावनपणाक तयार करूंक जायना, आशिल्ली नश्ट करचें जायना. परतून ताचें रूप बदलता. रूप बदलता नव रुपार येता आनी तें दाखोवचे खातीर ताजे संकेत जावन भस्म परतून लायता. आतां ते सुर्य हांगा आतां काशीन तांणी पुरो कोण सुर्य गेल्लेलो आशिल्लो कित्याक गेल्लो लायलें तें पुरो अशी एक रुढी आयिल्ले शिवाय ताजे उद्देश तो आसता. ते भस्म खंय वचना. कसन केल्यार तो वापस न्हंयेंत की समुद्रांत की खंय वचून वापस तें हाका येता. तें ताजें एक जेळकी खाता, एक जल खाता आनी तें नुस्तें म्हळ्यार तें मासले लोक खाताचे आनी परतून येता आनी वापस जल्म घेता आसता. तर हें कशें म्हळ्यार मॅटर कळना तुका. कण कणाचें पुनर हें जाता आसता. म्हणून तुका ताजें हें ज्ञान आयलें म्हणल्यार तुका तातूंत मुक्ती मेळ्ळी. हें तातूंत भितर तो जीव शक्ती आसा पळय ती ताका वापस हें म्हणना, कशें मरण जल्म येना. ते मॅटर वापस येता. ताका मरणय ना, तें केन्नाय आशिल्लेंच. तशी शिवशक्ती आमकां दाखयता. एक चित्रण आमगेलें भितर आशिल्लें सेलेस्टियल हें हांगा आयलें प्रत्येक. तें कसन दाखयता वैरी. आत्तां आमी सांगिल्लें तत्व तुका तातूंत भितर दाखयता. भारतीय तत्वशास्त्र आनी शिवतत्वांत कसा म्हणाली ब्रह्मांड म्हळ्यार एक शक्ती, एकी शक्ती ती, तातूंत दुसरें ना, एकच. ताजे खातीर तें अद्वैत, एकच शक्ती ती. आनी तेची ताका आदी ना अंत ना. कितें की भजनेन तूं अंतपुरा ते शब्द वापरता कितें काय आदी ना अंत ना आदी ना म्हळ्यार ती शक्ती केन्ना ती जाल्ली आनी केन्ना तें आसता कोणाक ताची खबर. खंयचेय विज्ञानाक जाल्यार एक आज ताचें चिंतन केन्नाय त्या एक आदी आनी अनंत म्हणून एक आदी आनी अंत ना आनी तें अनंत समा. तशी आदी आनी अंत म्हूण येतना ना म्हूण येतना म्हाका तें केन्नाय ते न्यूटन्स थर्ड लॉ चेडूं आसा. एनर्जी कॅन निदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. म्हणा बाय तेका म्हळ्यार दैवी आध्यात्मीक चिंतन आनी वैज्ञानीक चिंतन लागी लागी आसता. तातूंत लागीं हाडचे आमी शिकूंक. तातूंत भितर आमगेलें कशें थोडीची नंबीक आनी पुरो आसता पळय तेतूंत ते आमी आमगेले दवरका लागीं गेल्यार मात कळटा. आतां त्या चारीचे तातूंत भितर विशय बरयलो आसा कशें म्हळ्यार तातूंत चराचर वस्तू तंतूय सृश्टी जाता. तातूंत तातूंची सृश्टी जाता.
चराचर असते जग भुंयचेरी चराचर कसं नासता वय. हेच अंत भितर सृष्टी जावत न्हू ती काय नवी जावत नाही आणि तंतूची तंतू ती आयुभर वाढतात. आयुभर वाडटा ती वाडत वता न्ही आनी ताजी काल जाल कुडले हाजेर भुंयचेर सृश्टी जाल्यार की काल आसा ते काल जाल कुडले कसं जाता अखेर एक तंतूची लय लय जाल या बाई तर मेळना वय हंत तुम्ही येतली पुरा सांगतना बिग बँग थिअरी म्हणे कसं हा बिग बँग थिअरी ते वय त्या पुरा तंतू हे वेळ कंप्लीट ते आमगे अध्यात्मांत आसा वय आतां ते पयलीं चित्र तूं पळयलें सगळें तुका ब्रह्मांड दाखयलां वय आतां ब्रह्मांडाचे सृश्टी कशी जाली म्हळ्यार एक व्हड असली एक व्हड शक्तीची एक हें एक पटीक व्हड हाजे नमुन्यारी फुटून गेला वय ते फुटून गेलेला जी कण 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 आनीक अंत भितरी ब्रह्मांडा भितर चलत आसता आनी ते चलत आसता कोलायडिंग म्हणजे खंय अँटी ग्रॅव्हिटी आणि प्रमाण. ते कोलायड जाल्यार ताका आनी परत एनर्जी वय 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 तेव्हा तांत भितर कसं जीव गीव असले ते वत तशी भायर वय पूण ते शक्ती खंय वचना ती शक्ती उपयोग जाता आसता कळना हेची विशय आमकां अंत भितरी आयकपाक वाचचें मेळटा पण भारतीय उपनिशदांतूय हेच तत्वाचें प्रतिपादन पळोवचें मेळटा. आता तुम्ही त्या तमिळची फुडें सांगतना हे काशीचे विश्वनाथ देवस्थान अत्यंत प्राकाश देवस्थान आमगेले देशाचे या वर्ल्डाचे जे विश्वाचे जे पहिले देवस्थान म्हणून एक नंबिकस देवळं म्हणून नंबिकस हाचे विशय ಸ್ವಲ್ಪ उजवाड घालता. ताका कारण हांव तुका पयलें सांगलें आतां शिवतत्व म्हळ्यार आमी चिन्ह जावन सिंबल जावन शिवलिंग करत्याक केला. ही शिवलिंग केलेलें विशय प्रकरण आमकां खंय वाचच्या मेळटाचे आमकां मेळटा महाभारतांत भागवत रामायणांत मानतात तांत तरी तो विशय तरी उल्लेख जाला जाल्यार तो थंय आशिल्लो म्हणून जाता त्या खातीर. आनी दुसरें कसं म्हळ्यार तुवें काशीचें तरी शहर म्हळ्यार गांव पळयल्यार एकदम प्राकाश हें कशें आसा. तूं हरप्पा आनी मोहनजोदारोक हें गेलें हरप्पाचें एक हें आसा लोथल म्हणून गांव आसा गुजराता भितर तूं थंय आनी पळयल्यार ते कशी ते बांदप आसा आनी कशी उण उणस पूर आसता गली 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 गलीशे आसतात तेच नमुन्यार बांदप प्राकाचे वारणासी भितर आसता भितर ताजे इतिहासीक दृश्टीर आमी तें पयलें अशें म्हूण आमी सांगता शिवाय ते कसं कोणें हें ताजें तारीख बरोवन दवरलें ना त्या दृश्टीर न्हू पुरा खंयचें एक मॅटर काण पळयल्यार ताका डेटींग करूं जाता पळय तें डेटींग केल्यार आमकां तशें दिसता. म्हळ्यार आतां हांव तुका सांगलां महाभारता भितर तांणी थंय वचून पुजन करता अशें त्या दृश्टीर तें सांगला शिवाय विंगड कसं ताका आमचे कसं हें ना म्हणान. तशीच या भारतीय तत्वशास्त्रांत या शिवचिंतनेक आनी अध्यात्माक कसं कसं नम्याचें भेटवलं आनी ताका एक पाठ्यपुस्तक जालें कसलें पुस्तकच घेवन गेले. हय आतां आमी जोडटाय केलेलो विचार कसो ना शिवतत्व म्हळ्यार एक शक्ती ती एक शक्ती म्हळ्यार ताका दुसरी ना ती अद्वैत ती अद्वैत एकच एनर्जी म्हणून एक आसता म्हणून. आतां आमगेले भारतीय तत्वशास्त्राचे प्रमुख ग्रंथ जावन आसले उपनिशद आसा. आतां तुका थंय हांव 2 उपनिशदाचें चित्रण एक उदाहरण एक दाखयलां. हांतू भितर तेंच आशिल्लें निमित्त ते शिवतत्व म्हळ्यार तेंची लेखा धरता. पयलीं कसो जाल्यार बृहदारण्यक दाखयलां म्हळ्यार बृहदारण्यक उपनिशद म्हळ्यार एकदम फुडो एकदम मागशीच तो कळना ही शक्तीची ब्रह्म म्हळ्यार तांत भितर दवरला. आतां ब्रह्म म्हळ्यार एक नांव थंय एक आमकां पळोवचें मेळटा शिवतत्वची ब्रह्म एक ब्रह्म म्हळ्यार ते शिवतत्व अशें म्हणून तांत भितर आमकां सांगिल्लें वाचूंक मेळटा. बृहदारण्यक उपनिशद मिगेले उदगास प्रमाण यजुर्वेदान कुरायलो आनी उपनिशदां पैकी तो पयलो अशें म्हणून इतिहासकार सांगतात. सादारण एक 3000 क्रिस्तपुर्वी समयार तो रचन जाल्ली. आनी दुसरो हांव तुका दाखयलां कसो म्हळ्यार मांडुक्योपनिशदाचो कर्त
ताजेरी कारीक बरयलो गौडपादार. गौडपादार कसा दाखयला म्हळ्यार आमगेलो कोंकण प्रदेशाकन ताका संबंध आसा म्हूण दाखयला. गौडपादाचार्य म्हळ्यार कोंकण समुदायांत आशिल्लो कळ्ळें. आनी तो सादारण 720 720 AD. अच्छा गौडपाद म्हळ्यार आमगेलो कोंकणी लोकांगेलो मूल गुरू. आतां ते गौडपादाचार्य मठ म्हणून म्हणाचे ते कवळे भितर आसा म्हणून म्हणटात. ते ताजे मूळ पुरुश गौडपादाचार्य तो 720 AD ताणें ते स्थापन केलो तो मठ. आनी तागेलो शिश्य आशिल्लो गोविंद यती म्हूण आशिल्लो. गोविंद यतील शिश्य शंकराचार्य. शंकराचार्याक एक मूळ पुरुश म्हळ्यार भारतीय तत्वशास्त्राचे समज हांव हें काण जनाक पसरण करून दिवन दिलेलो व्यक्ती तो तागेलो महागुरू. पण ताणें सांगलां गौडपादाचार्य आपणाक महागुरू म्हळ्यार खातीर ते तुका तें दाखयना. आतां आत्माचो एक कण एक देह धारण करून जन्माक येता. एक कण भोंवता, एक कणा निमित्त जन्म जीव उत्पन्न जाता. आतां बायोलॉजी शिकिल्ल्यांक पत्त आसता ते ताजें कशें तें हें दिता. तसो जाल्यार कितले कण आसाचे तितले जीव उत्पत्ती पूर्ण जाता. सिंगल सेल्ड जायगोट. वय ताचें कर्तव्य तो पूर्ण करता. कोण तो व्यक्ती जल्म आयला तो जल्म आयला ते पूर्ण करता. आनी ही कुडी म्हळ्यार देह हें त्याग करून परतून ब्रह्मांतून लीन जावन वता. हें उपनिषद तत्व आसता. तशें जावन तें शिवतत्व म्हळ्यार तेंच न्हू आसा. ताजे खातीर वेदोपनिषदां भितर शिवतत्वा चिंतन पयलें फाटी देखून आसा अशें म्हणून आमकां दिसता. आतां ताकाची ते एकय शक्ती ताजे खातीर ते अद्वैत अशें म्हणून आसा. आतां तें म्हाका दिसता तें हाजेर प्रिंट जातना तें फॉन्ट आसा की समीनी ते पळय A2 आनी म्हणून पळय तें अद्वैत अद्वैत परंपरेंतू शिवतत्व तांचो दुसरो ना एकच आसता. हे तिनूय आसा पळय तुका वापस दाखयत पळय. आधुनीक दृश्टिकोनार आमी तर पळयल्यार इतलो मुखार येतरी कळ्ळें तेच तुका परतून दिसता पळय. आतां तुका तें शिल्पशास्त्र येयलें आनी तुका पयले फावटी तुका आतां एक मनशाल रूप आनी सांसारीक रूप तुका दाखयलें. ही मुर्ती हाजे कशें फातराची ही एक लालबाय दलपतबाय म्युजियम म्हूण आसा तें अहमदाबाद आसा. तांचे भितर एक चूर वायट जायनातिल्ली पेटू खायनातिल्ली एक मुर्ती 12 शतमानाची. हांचे भितर आज तूं संवसार कशें चलयता तेंचें रूप आसा. म्हणजे मस्त काल नंतर वयलें नासता. 12 शतमान म्हळ्यार आतां एक 800-900 वर्सां भितर भारी सुंदर एक मुर्ती आसा. तुका पयलें हें दाखयता ओपस कसो ना जन्म सृश्टी दाखयता आनी परतून तुका क्रियाशील एक शिवतत्व दाखयता. तो क्रियाशील आसा तो तांडव थंय करता आसा. आनी तागेले हातान तूं डमर आसा संगीत आसा आनी त्या वर्सांगेन पुराची वीक हें पुरो आसा. मुखार आखेर एक तो मोक्ष प्रदान जावचे स्थितीर येवन पावता. तीन स्थितीक अनेक परतून तुका हें दाखयलां. ताका सेम एकच ती शक्ती म्हूण दाखोवचे खातीर अद्वैत चिंतन तशें आसा म्हूण दाखयलां. आतां तुमी हें गौडपादाचार्य तागेले विशय सांगले अद्वैताचे मूळ मनीस म्हणून सांगले. आतां हे गोमांतकांत गोवांतू हे अद्वैत चिंतन कशी पसरण जालें. आतां आमगेलो मूळ आमगेलो कुळार गोंया भितर आमकां मूळ जावन आयिल्ले लोकय म्हूण आमी तर पळयल्यार ते आयले एक सरस्वती न्हंयची तिरां दाखोवन. सरस्वती न्हंयची तिरां म्हणल्यार ते इंडस व्हॅली दाखोवन थंय दाखोवन हांव तुका सुरेख दाखयना. इंडस व्हॅली भितर इंडस हिंदू संस्कृती सिंधू संस्कृती भितर कशी तें शिव चिंतन आशिल्लें तूं सुरले त्या काळांत तूं आशिल्लें. आतां त्या काळांत तूं आशिल्लें मुखार हें देखून आमी मुखार येयली तशीची. आतां तुका वापस आमी पुराण काळ ओपून मुखार येयले
थंय तुका हांव परतून दाखयना की ते परशुराम की रामचंद्र की कृष्ण की तांणी हें पुरो कशें पुजन करून आयले. शिवाले पूज करता आशिल्ली. तसो शिव तत्व चिंतन आमगे लोक आमगे पुर्वज हे आमी किनारपट्टेक येतना कळ्ळें जे आमी कोंकण प्रदेश म्हणटा जे थंय येवन पावतना तांणी ते घेवन येयले. त्याच वाडोवन हाडले. तेंच वाडोवन हाडलें म्हणून आमकां दिसता. तें केन्ना कोण आशिल्लें म्हळ्यार ती पुराण आज आमकां कसाय हें मेळटा म्हण कसाय कुरू कसो मेळटा म्हूण पळयल्यार थोडे हांव तुका हें दिलां उदाहरण दिलेलें आसता तातूंत भितर. हें कसलें दाखयता म्हळ्यार पयलें तातूंत भितर कोंकणी समाजा भितर शिव चिंतन खंय मेळटा म्हणून पळयल्यार पयलीं तुका नंबर 1 हांव तुका बरयलां गौडपादाचार्य मठ म्हणून बरयलां. तो गोंयांत आसा. आतां भवानी म्हळ्यार भवानी शंकर तांणी शिवाक पळय समय मुखार गेलें. ताका अनेक नांव येन तितलें पुरो आमी नांव पळयलें. स्त्री आनी पुरुश पुजन प्रारंभ जाल्लें म्हणून ताका चिन्ह सिंबल पुराय कडेन शिवलिंग मात्र. शिवलिंग मात्र तातूंत भितर वेगवेगळी मुर्ती करून भारी तें मंदीर बांदतना की ती इमारत बांदतना तें प्रचंड एक कोरनासचें पुरो जाल्यार कैरिका थंय वचून पूजन करचें शिवलिंग मात्र. ताका मस्त कसो शृंगार ना. हें पयलें हांव तुका दाखयलें आसा गौडपादाचार्य मठ आसा. आतां तो मूळ जावन त्या काळाचेर कशें आशिल्लें खंयचीय तशी न्हू कट्टड. तें मागीर तें बदल जावन 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 आधुनीक ताका हें अशें आसा रूप अशें आसा. आतां तशें तुका दिसता हांव तें बरयलां पळय 720 AD गौडपादाचार्य. तशी 1560 इसवेन भितर मंगिरीशा म्हूण बरयलां. मंगिरीशा म्हण मंगेशी देवस्थान ते बरयलां पळय मंगेशी देवूळ गोंय. आज मंगीरशा म्हणटना काय एक ऋषील नांव घे म्हूण लिखलें मंगिरीशा म्हूण म्हळ्यार ताका एक मातशी पुराणां भितर असल पुरो मेळटा. ताका कसली एक इतिहासीक हें आसा ना म्हूण न्हय. एक फावटी म्हळ्यार आमी मनुश्यालें हें काणी ताका लागीं लाडटना अध्यात्मा लागून चिक्केची पयस वता पूण वडना तातूंत भितर आयकूचें कसाना कांय चूक ना. हिमालयाचेर तांणी हें कसाना चौपट म्हळ्यार खेळ बसताची चेस कळना ते चौपट खेळ बसतना वो शिव पार्वती खेळून बशिल्ले तो जिखलो. ताण जिखली कुडले तिका मनुश्य सहज येना प्रतिपट तुवें बीन जावचें कळना. ती कसली की राग येयले काय ती उठान तेमकल उठान वचून शिताची रागार ती कोपान ती शीत भुंयचेर येयली. सकयल देंवन येवन हिमालयार दाखून सकयल देंवन येतना ಸ್ವಲ್ಪ वेळान ताका तिगेलें अर्थनाद आयकपण मामगिरीशा म्हूण गिरीश म्हण तो कसो जालें म्हूण तो पळोवंक आयल्यार ती हे गोमांतकाची काही रान्ना भितर तिगेले वेळी एक वाघान हें उडलो खंय वाघ उडचे आयलो. त्या वाघाक हाणें मारलो आनी तांणी ताका बामण बायलान थंयची त्या जाग्यारीची तांणी राबलीची. ताका मामगिरीशा आशिल्लो तो मंगिरीशा म्हणटा. तो मंगिरीशा आशिल्लो आज तें नांव कसान आसाची मंगेश आसा. आजी काही चालती आसा पळय तें नांव आनी तें नांव आमगेल्या कोंकण प्रदेशा लोकांक मस्त जाणाक तें नांव आसा मंगेश नांव आसा. तशें हें खंयच पुराण काळांत तुका मुखार येता. आनी हें जे देवळ आज ते दाखयलें आसा तें ताजे पयलें तें तिसवाडी भितर दुसरे कडेन आशिल्लें तें देवळ. आनी पुर्तुगीजांनी तें हें करतना कसाना म्हूण घालतना पयल्यान पयलें थंय देखून हें केलेलें स्थळांतर केलेलें पयलीं देवळां भितर मंगेश पयलें तशी तें हांगा आसा तें आत्ताच्या देवळाचें तें पोंडांतच न्हू. पळय परत ती पुरो फोंडा आसली. ताका एक सारकें कारण आशिल्लें म्हळ्यार पोंडा त्या काळाचेर आमगेल्या कोणा सोंदेराय ताचें हें नांव नाशिल्लें. सोंदेराय आमगेल्या शेवट आशिल्लें कोणालें मराठा न्हय कदम न्हय शाह आनी हांगाचे आदिल शाह तो थंय हें जावन आशिल्लो पाळेगार जावन आशिल्लो.
केल्यार हिंदू आनीक पुरो तोंदर जाता पूण ताणें पुरो फोंडला आनी ताणें पुरो देवूळ दिवच्या कारण तें फोंडला भितर आसूचें पुरो तुका कुल देवूळ तें कारण तें तशें मंगिरीश तुका मंगेशी देवस्थान अशें 2 जालें. तिसरें थंय सकयल येतना आनी खंयचें दिसता तें नागेशी ते पुरा कोंकणी भाशा प्रयोगारी तें मंगेशी नागेशी. नागेश देव आसचे गांव आसा पळय तो नागेशी, मंगेश देव आसचे जाग आसा पळय तो मंगेशी. हें कोंकणी प्रयोगाचें नागेशी देवूळ गोंय. तें हाजे प्रमाणे इतिहासा प्रमाणे 16व्या शेतमानांत भितर तें रचयिल्लें हें आसा कळ्ळें. आनी ताका तांणी निराकार म्हणटाचे ते हाका मल्लिकार्जुन नागेशी देवूळ बुक्कराया काळाचेर दिलें न्हय, बुक्कराया द्वितीय म्हण आसपा दोनीच ताणें तेचे कोंकणी मनशाक तो जाग दिलेलो तो मंदीर थंय बांदलें. ताजेसून पयलीं खंय आशिल्लें की म्हणून इतिहास म्हाका कोत्ता बट तें पुजा ना उपास शिवतत्वाची ताचे खातीर ताका प्रामुख्य. आनी एक पयस आसता न्हू पूण मल्लिकार्जुन देवूळ म्हळ्यार काणकोणा आसचें, काणकोणा भितर आसूचें मल्लिकार्जुन देवस्थान तें 16 शेतमानांत थंय रचयिल्लें. तें तशीच तें इमारत बदलताची येता पण थंय ताका म्हणचे ताणें निराकार पळय आमी परतून आयले पळय वेदोपनिषत्ता कालाचें नांव परतून एक फावटी तुका दिसता पळय म्हळ्यार आमी तें काला घट्टा भितर तें विसरनीच. देव तो निराकार म्हणून आसा पळय तें आमी विसरनीच. ताका थंय निराकार म्हणचें. मल्लिकार्जुन म्हणटा गेल्यार हें आसा ताका नांव आसा. अर्जुन शिवालो टू कसं तागेले संबंदाचें एक हें आसा की तुका विचार केन्नाय वाजिलेलो आसा की किरातार्जुनीय म्हूण आसा. किरातार्जुनीय म्हण बेडान रूप घालून एक व्याजाल पारतो येता अर्जुनाल चिकेचे अंकार चिक देव आनी ताका आनी हाका थोडेशी हें जाता तेन्ना ताका तो दिसता शिव दिसता ते कसन वापस सांगता. एक कसं म्हणून भगवंता वयली हें जावका आध्यात्मीक दृश्टीर आनी दुसरी कसं म्हळ्यार आपणाक भितर ती शक्ती आसा. तिसरी कसं म्हळ्यार तुका दिसना तुजो अंकार येद्राक तुका हें दिसना तें दिसली कुठे ताका तो दिसता. ते किरातार्जुनीय म्हणून आनी कोणे काळिदास न्हय किरातार्जुनीय ताणें बरयलें न्हय भारवी काळेन बरयलें किरातार्जुनीय. तशी मल्लिकार्जुन तर एक भोव प्रमुख आसता. मागीर आनी सकयल येता तशी मल्लिकार्जुन म्हळ्यार किरातार्जुन म्हणून न्हय अर्जुन नांव तांचे भितर कशें येयलें म्हणून तुका ताजे जोडली कशी कळना. मागीर वयले 2 तुका हें दिसताची एक कसं म्हळ्यार चंद्रमौळेश्वर देवूळ मंगळुरा भितर एक आसा तें दाखयलां कसं म्हळ्यार हे शिवतत्व चिंतन आमी हांगा दक्षिणेक आयिल्ली तशीच कशी घेवन येयले. मंजेश्वर गोविंद पै सांगिल्लें तें खबर की 14 शेतमानांत तुची हांगा कोडयार हांगा तें करंगलपाडे आसचे चंद्रमौळेश्वर तेन्नाच लोकांनी आमगेले कोंकणी लोकांनी बांदिल्लें तें हांगा म्हणटा. आनी अखेरचें दिसता तुका चित्रापूर मठ कारण चित्रापूर मठ अशी जाली थंय भवानी शंकर देव तें 1709 इसवी भितर तें नवें संस्थ बांदलो आनी थंय परतून पुजाची परतून शिवतत्वाची आसा अशी तुका हें भितर दिसता. हें पुरो पळय खंय नकून खंय तर जाल्यार तें एक नमुन्याचेर आनी एक कशें तांचे भितर समानच दिसता. तेन्ना काळार जाल्यार एक शिवलिंग आज जाल्यार शिवलिंग तांचे भितर कसलेच रूप बदलावणे ताका विपरीत शृंगार तें प्रकसन ना तें तत्व आमी विसरून नज म्हणले खातीर तें तशी आसा. अशी कोंकण प्रदेशा भितर कशी तशी तुमी तांतू एक वाचनालय एक मेन्शन केला. वय तें वाचनालय मंगळुरा हांव तुका सांगलें पळय तें वाचनालय कसलें सांगलें म्हळ्यार इतिहासा भितर तें सांगता की जेन्ना माधव मंत्रीन एक पयलीं तांतू कसं दाखयलें म्हळ्यार सप्तकोटेश्वर गोंयांत. सप्तकोटेश्वर सगळ्यान पयलें तें आशिल्लें आनी तें दिवार म्हणलें आमचे भितर आशिल्लें. कसं दिवार म्हणलें एक जो वय तो तूं खंय म्हळ्यार मांडवी देखून हुपल्यार तो तें दिवार आसा
त्या दिवारा भितर वो सप्तकोटेश्वर मंदिर आनी ते एकदम प्रकाश म्हळ्यार गोंय प्रदेशांत एकदम प्रकाश ते कळना ते दिवारांत भितर ते आसा तो मंदिर हाणें कोणें मोहम्मद शाह गवानान 14 शतमानांत मोडलो मोडटरी माधव मंत्रीन पुनर्निर्माण 1367 की ते अंदन आसुका माधव मंत्रीन पुनर्रचन केलें तो विजयनगराचे अंत आशिल्लो तेजे खातीर म्हाका तो उडगास येयलो माधव मंत्रीलो पूत तो भाचण्ण ताणें मंगळूर प्रांत तांगेले अंत भितर येतना ताका मंगळूरचो राज्यपाल जावन ताका धाडलो ताणें हांगा येवन ते हांगा आतांच्या बंदर प्रदेशांतू ते एक शिवलिंग हें करून एक मंदीर केलें अशें म्हणून भितर इतिहासा भितर सांगता म्हण तेन्ना देखून ते प्रसार जावन आयला दुसरें निरेशवाले निरेशवाला मागीर दुसरें हें प्रमुख हें कशें म्हळ्यार गोंया भितर महादेव हांगाचो तांबडी सुर्ले महादेव मंदीर पळोवका ते आतां आमी मंगेशी हें पळय दाखयलें न्हय हें पुरो फाटीं 100 वर्सां भितर पुनर्रचयिल्लें इमारत तांबडी सुर्ले आसूचें 13 शतमानांत बांदिल्लींच तेंच आसा आतां तें आसा प्राकाचें तुका इमारत दिसता प्राकाचें वास्तू दिसता तांचे भितर मस्त भितर वचका तें न्हू घाट जाल्यार अनमोड घाट चोवन कर्नाटका भितर येता तुगेलें तें हें आसा पळय दूदसागर त्या वाट्यार आसा भारी सुंदर आसा आनी थंय वचून पळोवका तें 13 शतमाना भितर कदंबांनी हें दोनूय कदंबांनी बांदिल्लें गोंयाचे सप्तकोटेश्वरांनी हय 11 शतमानांतूच तांणी हें करता आशिल्लें राजभार करता आशिल्लें शिवचित्त आनी जयकेशी आनी तांगेलो आवसू कमलादेवी तांगेलो उडगासार तांणी ती मंदीर केलें आतां तें थंय आसा खंय हांगा तांबडे सुर्ले भितर आसा ही दोनी प्रमुख स्थान हांव तांचे भितर हें केलें नासता आतां तें हें तरी मुखार सून हें पळय मागीर दाखयलां आसा पळय तें परत ताजे मुखा वयलें हें शिवचिंतनाक मुखार येता आतां आमी आमगेले करावळी प्रदेश तटवर्तीय प्रदेश पळयल्यार तांतूय आमगेले दक्षिण कन्नड कोडियल हाजी लागचीपुरा प्रदेश पळयल्यार हांगा शिव पूजन मस्त रितीर जाता म्हळ्यार ब्रह्मलिंग म्हणटाची ब्रह्मलिंगेश्वर महालिंगेश्वर तशी सहस्रलिंगेश्वर तशी नवीन दुसरे नांवार आमी ताका पूजन करताची आतां हे गोमांतका सुकून हे कोंकणी लोकांक हे करावळी तटवर्ती करावळी प्रदेशांत हे शिव तत्वचिंतन कशें हाडलें आतां तांगेले जिणेंतू आसता तांगेले जिवमानांतू आसता तांगेले नित्यांत भितरी आसता येतना तांकां लोटू घेवन आयले आतां जे ते तत्वा देखून चिकेची तशी पसरलेले आसता द्वैत चिंतन गेलेले आसता तांणी ते करणी आसता पुरो बट मूळ ते कोण आशिल्ले तांणी तांकां लोटू घेवन आयले तांणी तेजें पुजन मुखार वचून व्हेलें तांकां लोटू घेवन आयले तांणी कसं एक वापस ताका विंगड एक कसं काम जावका म्हणून कसं काय जाल्यार हांगा आतां तूं सांगिल्लें आमगेलें हें तटवर्ती कन्नड जिल्ले आसा पळय हांतू भितर हांव तुका येद दवरता कोण सांगिल्लें आमगे कोंकण लोकांनी कोंकणी भाशीक लोकांनी केलेलें हें हांव तुका घेवन येयलें तुका दाखयता आतां तशीच आतां तुका हांगा खंय कुडाल देश आसा कुडाल देश म्हळ्यार आतां गोंयचे आसून जितके वयर आसता ते कुडाला भितर जाल्यार तांणी सादारण एक मोहम्मद गजनीन 11 शतमाना भितर गूढ प्रदेश गूढ म्हळ्यार आतां आमकां गौड सारस्वत म्हूण नांव ना ते गूढ प्रदेशा देखून येयले गूढ म्हळ्यार गोड जावची जागो गंगा आनी यमुना थटा मध्यंतुले जाग्याक गोड जाता तशें गोड करची इंडस्ट्री आशिल्ली कित्याक कारण ते उद्यम अशें व्हड खबर तेन्ना ते गूढ करचे जाग्यार देखून आयिल्ले आशिल्ले तांकां तसो तांणी आदी गौड म्हणून एक नांव आसता कळ्ळें तुका तें एक अनेक समुदाय आसा तशी तांणी तशीच कुडाला देखून घेवन येयले तांणी एक हें तेवें एक खंयचे एक ग्रुपान मागीर आयिल्ले आसता 14 शतमाना नंतर आयिल्ले आसता तांणी 11 शतमाना थंय देखून अशी आयल्याची तांणी मागीर दक्षिण प्रदेश घेवन आयल्याची थंय तशीच
तें शिवचित्व चिंतन थंय आसा. थंय शिवलिंगाचें पूजन आसा आनी तेज परंपरा आगेले गौडपादाचार्य परंपरेरी त्यांनी ते चलून व्हरता. अशी वेगवेगळे हे आसा पळय कसं समुदाय आसा पळय कोंकण समुदाय ते पराजनांतूक सामान्य जावन एक हें दिसता शिव तशी तांणी कशी हाडलें म्हणून आमकां एक दिसता. आता मी गेला खेरीच प्रश्न हां यात ओंकार हां तशीची आमगेले अक्षरमाला जे आसा ते अक्षर तांची पुरा सृष्टी करता ईश्वरूची शिवची म्हणटाची तशीची आमगेली ललित कला जी आसा ताजी पुरा सृष्टी करताय शिवची म्हूण सांगताची. तशें आसतना ह्या कोंकणी भाशेक म्हळ्यार भाशा वा ती अक्षरमाला विशयी सांगिल्ली निमित्त कोंकणी भाशेक आनी हाका शिवतत्व चिंतनाक कितली संबंध आसा? म्हळ्यार ओंकाराची पयलीं कसं ना अक्षर मूल अक्षर म्हळ्यार आसा ओ म हे तिनी ताजे सृश्टीचे वय हे जाता म्हणटा. तशीच आतां तूं हे तीन हे स्थिती पळयल्यार ते तीन स्थिती खातीरची जेन्ना आमी शिवतत्वाक एक रूप दिलें तांचो आमी ताका नटराज केलो. ताका तीन हे आसा कसं मोड आसा तागेले देहाक तीन मोड आसा ते तीन तांचे भितर आमकां दिसता. ताजे खातीरची हाणें कोण बरयता नाट्यशास्त्रां भितर आनी पयलें हें बरयतना शिवतत्व सुद्दां हाणें. मागीर ताका तूं ताका आतां तूं म्हणलें डमरू आसा डमरूचे आवाज कशे आसता कसं म्हणून सांगता हें डमरूचे आवाज पाणी न्हिले तुमी पळयल्यार हां कशें आसता म्हळ्यार त्या कहाणी कशें आसता म्हळ्यार ईश्वरान डमरू घेवन नाचता आसतना शिवान डमरू घेवन नाचता आसतना नृत्य करता आसतना तागेले ते डमरू सकून आयिल्ले शब्द आवाज हे पाणिनीन ग्रहण करून घेतले म्हणून तशें त्या पाणिनी सूत्र पाणिनी सुक्त म्हणटा ताका तांत कशें म्हळ्यार ते डमरूचे आवाज अशे आयकले म्हणून आयवूण दुलरुक एवोड एवज झबच हैवरट झबगडदश लुण अशी म्हूण आयकत गेले म्हूण ताण मागीर त्या अक्षरमालेचे पंक्ती करून व्यंजन दुसरे स्वर दुसरे अवर्गीय व्यंजन दुसरे म्हूण केल्ले म्हणून आतां ते संस्कृत व्याकरणां पळोवचें मेळटा. आतां आमकां ते कसं सांगता आतां ते खरें जावन तो तें आयकल की ना की पण ताका स्फूर्ती खंय देखून आयली. एक तत्व कशें आसता ते तत्वा देखून आमकां सत्व मेळटा आनी ताजेर आमी सृश्टी करतात न विचार तें ताणें केल्लें म्हूण तें तुका दाखयता कळ्ळें. ताजे खातीर शिवतत्वाची तेंय येयन पडटा शिक्षणाक येयलें संगीताक येयलें नृत्याक येयलें आज नटराज आज नृत्याचे गुरू देव कळ्ळें. तूं खंयचे हें करून पळय आतां ओडिशी नृत्य करताच ओडिशी नृत्य करतना तांणी हाका बलभद्र आनी सुभद्र आनी हाका जगन्नाथ एक जाणाक दवरतात मुखारी हो आसा पुजेवची तांणी शिवाक आसता कित्याक म्हळ्यार तो ताजे आदी दैवत ते आमकां हाजेर भरता नाट्यशास्त्रां भितर आमकां पळोवचें मेळटा. म्हळ्यार शिवतत्व चिंतन थंय कशें हाडलें सादारण काल 300 क्रिस्तपुर्वी खंयचे भरता नाट्यशास्त्र रचयिल्लें काल तेन्ना थंय येयलें पडटा. अशें आमकां एक 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 हें काडून पळयल्यार आसता भितर आनी मुखार येयलें तुका दिसता. आतां तुवें तटवर्ती कर्नाटकाक आनी पळोवन सांगलें आमगेले गाणे एक चित्रण सुका एक दोनी भारतात पळ हांगाच पळ शिवतत्व चिंतन कोंकण किनार पट्ट्यांत आनी कशें पसरलें आतां तें वयर बरयलां म्हणटात कोंकण किनार पट्ट्या तुका वयर सुरत दाखोवन दाखयला सकल भृगुतीर्थस सकल येवन आतां मिर्जान किंवा तितले वाटेक हांव ताका दाखयला 1000 किलोमिटर लांबायेचे. आतां भितर एक तांबडी दाखयला आनी एक चित्रांत भितर कळना गूढ प्रांत्यांत सावन तळांतर जालेले कुडाल देशाक ते कुडाल देशाक ताणें राबले थंय ताणें हाडले दिसता 1745 भितर ते स्थापन केला. तशी अनेक
राजापूर हें आसता तटवर्ती राजापूर तें कोंकण प्रदेश आसा हांगा तें पसरून जालें अशी आमगेले अंत भितर आतां दुसऱ्या कोंकण भाशे उलयता लय जालेल्यांनी तांणी शिवतत्व तेंगेले अंत भितर हें केलां ताका म्हणल्यार आमगेलो गौडपादाचार्य शिष्य आसलो शंकराचार्य तागे मूळ प्राय आवय भाशेक मळयाळ कितकी म्हण त्या समुदायाचे त्या लोकांक तें पसरण जालां हांत भितर आमगेलो व्यत्यास ना पळय सगळे देशांत एक चिंतन आसा तें कन्याकुमारी तें आसा तशी आमगे दक्षिण कन्नडांत तूं सांगलें वेगवेगळे नांव आनी तें मागीर पुराणा काळार ताका वेगळे वेगळे नांव आयलें दुसरे आतां सांगलें मस्त नांव आसात नाना नमनाक आमी महादेव सांगल्याची नाना नमनाचे ईश्वर म्हणलें नांव आमी उपयोग केला पूण अंत भितर खडेर दिसचें कशें न्ही एक शिवतत्व चिंतन एक शक्ती देखून हें सगळें आमगेलें उद्भव जाता आमगेलें जल्म दवो चिंतन दवो काम दवो मोक्ष दवो एक तें तांतू भितर मेळटा म्हणून हेची हाजें अखेरचें एक संदेश अशें म्हणून म्हाका दिसता आतां एक विशय हांव एक जुडवूंक म्हाका इच्छा आसा एक कर्नाटक शास्त्रीय संगीतांत एक पद आसा आनंद नटनम आडुवार तिल्लै ब्रह्मानंद नटनमाडुवार तिल्लै चिदानंद नटनमाडुवार तिल्लै सुरवे चिदानंदाचे मागीर ब्रह्मानंद ह्या कशें म्हळ्यार हांगा चिदंबरम म्हूण आसा न्हू गांव थंय नटराजाल स्वरूप आसा नटराजाल देवस्थान थंय देव म्हळ्यार शिव तांडव नृत्य करता आसा तांतू ताका ब्रह्मानंद मेळटा तशें म्हणून आमकां एक हें सांगचें ते चिदंबरम देवस्थानाचें आमकां कळ्ळ्यार तुमी एक हांगेंद्राक नटराज आसा अनेक सायडान तूं निराकार रूप तुमी ते कसलें ना एम्प्टी स्पेस थंय निराकार रूप म्हणून ते देव ते डान्स करतस भरतनाट्य करतस म्हणून एक संदेश वय आतां सुरवेक तुका कळ्ळा निराकार म्हणटा ते निराकाराचे विचार पयलीं देखून भारतीय चिंतना भितर आसा आनी तांडवाचें अखेरचें कशें म्हळ्यार सगळें ब्रह्मांड तें गुंथा आसता तें जें तांडव ताजे खातीर नृत्य कलाकारांनी नृत्यशास्त्रांनी पुराय पूर्ण तरी तो तांडव करून दाखयता कित्याक म्हळ्यार हें खडेरी अशी विश्व तो व्हड व्हड कलाकाराले तांडव नृत्य पळोवन आसता आनी ते समान आसा पळय भारताद्यंत खंय गेल्यार तुका तांडव दिसता तें एक प्रमुख आमकां विचार आमकां पळोवंक ताजे खातीर सगळेची आमगेल्या देशा भितर आदी काळ ते वेदा काळा देखून आज मेरेन शिवतत्व चिंतन एक नमुन्याचेर चालू आसा अशें म्हूण दिसता इतले वेळू शिवतत्व चिंतन युनियन विथ द अल्टिमेटम म्हणलेले विशयारी माहिती दिलेले ज्ञान दिलेले डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर नो तशीच आमगेले अमृतधारा हाजे विक्षक सर्वांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता